नमस्कारो. आयचे दिवसो 12 आंतरराष्ट्रीय योग दिवस. आमगेले सुरेश मलममाले आमगेले चॅनल आमचेगेले चॅनल आणि मैसूरचे श्री वेदव्यास योग प्रतिष्ठान तर्फे सर्वांक हार्दिक जावनो वंदन करता सर. योगाक आता योग आहे. 2014 आमगेले प्रधानी विश्वसंस्थेंत वचून सामान्य सभेंत जनरल असेंब्ली म्हणतात तांतू एक प्रस्ताव मंडन केले. कसं म्हळ्यार इडी विश्वाक भारताचे विशेष कोडुगे कसं म्हळ्यार कॉन्ट्रिब्यूशन कसं म्हळ्यार योग. ह्या योगा ಮೂಲಕ मनशांती स्वास्थ्य आणि सामाजिक सामरस्य निर्माण करचेक साध्य आसा. तशें जावन हक्का जून 21 जून 21 ह्या दिवसू सूर्य सुदीर्घ जावन आसा. त्या दिवसूची एक आंतरराष्ट्रीय इंटरनॅशनल योगा डे करता. दोन्ही महिने भितर हे तांगेले असेंब्लींतू एक रेकॉर्ड कसं म्हळ्यार युनानिमस जावन हें पास जालें. 2015 तुका निरंतर जावन घेनो विश्वाद्यंत अंतरराष्ट्रीय इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा डे सेलिब्रेट करता. आता वळी सांगलें योगा आत्ता योग आयला म्हणले नंतर हाजी पूण योग नाशिल्लें खंडीत आशिल्लें जाल्यार हें अधिकृत जावन घेनो सर्वव्यापी जावन घेनो योग जावका म्हणून अभ्यास करता आसता. हातूं विशेष जावन आमचे गेले जावन आशिल्लें आमी पुरा योगा बगे विशेष जावन आमी चिंतन करता. आमगेले नित्य जिवनांतू योगमय आसा. योग सर्वदा योग म्हळ्यार बरें आसन न्हय. योग म्हळ्यार बरें प्राणायाम न्हय. योग म्हळ्यार बरें ध्यान जप तप मात्र न्हय. योग म्हळ्यार आमगेले एक जीवन पद्धती. आमी नित्य योग कशी करता ती म्हळ्यार सकाळी उठयतनाची उज्ज तेका उठयता ती आनी हात अशी घर्षण करून घेनो करची कसने कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शन म्हणून घेनो आमी उठयता ती. ह्या करता आसतना योग हांगा घडता. कसं म्हळ्यार दोन आशिल्लें एक जाता. अंजली मुद्रा हाका मुद्र म्हणटा ती हाजी वटू आमी मंत्र योग म्हणटा ती. मन शुद्ध जाता. इच्छा ज्ञान क्रिया सिद्धी आमी करता म्हणचे एक संकल्प येता. तदनंतर आमी 9 वेळा वरें आमी करची कसं सांगा ती त्या उदकाक वरें आमी पूर पवित्र न्हंयचे सान्निध्य हाडटा ती. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु म्हणून घेनो ताका तीर्थ स्नान देवन घेनो आमी स्नान करता ती. हें शरीर शुद्धी मन शुद्धी जाता. योगाचे उद्देश वरें हेंच. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मी म्हणून घेनो आमी योगाभ्यास करचे फुडें आमी प्रार्थना करता. कोणाक पतंजली महर्षी तो आदि महर्षी तो योगाचार्य तो नामे फादर ऑफ योगा म्हणटा ती पतंजली. ताणें मनशुद्धीक योगशास्त्र वाक् शुद्धीक व्याकरणशास्त्र शरीर शुद्धीक आयुर्वेद शास्त्र दिवन सर्वांक धन्य केला. योग म्हळ्यार बरें आसन न्हय. योग म्हळ्यार बरें प्राणायाम न्हय. योग आसन बरें वय प्राणायाम बरें वय ताची वटोची भक्ती योग बरें वय ज्ञान योग बरें वय हठयोग बरें वय मंत्र योग लय योग कुंडलिनी योग अशी विविध प्रकारचे योग आसा. जाल्यार ह्या योगाचे पूर उद्देश कसं म्हळ्यार आमगेलें व्यक्तित्व निर्माण. शारीरिक व्यक्तित्व निर्माणाक योगासन की सूर्य नमस्कार की सहाय करता. मानसिक संतुलन एकाग्रतेक आमगेले प्राणायाम अभ्यास करता. तशींच
मनशुद्धी भावशुद्धी का आमगेले जप की मंत्र की सहाय करता आणि आमगेले सहज आचार आणि विचार मूलक सात्विक जावन अशें आमगेलें जीवन करचें साध्य जाता. नंतर देवाल शरणागती मूलक आमी आध्यात्म चिंतन की विकास की करचें साध्य जाता. तशींची आमी नित्य जिवनांतू योग आमगेलें एक अंग जाला. कसं म्हळ्यार आमी खंयचें प्रयाण करता आसतना आमी सांजचे एक श्लोक कसो न्हय रा आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम. सर्व आपत्त निवारण करतले हे अभिरामाक आमी वंदन करून गेलो आरंभ करता ती. नंतर जेवणा वेळार बरें तेंची आमी करचें योगमय जीवन. कसं म्हळ्यार देवा प्रार्थना करता ती ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना म्हणून प्रार्थना करता ती. मन शुद्धी आहार शुद्धी कशी आमगेले मन शुद्धी भावशुद्धी जाता तशी आमकां घडटा. यद भावम तद्भवती म्हळ्यार म्हणटा की आमगेले योग आमगेले नित्य जीवनांत अळवडसिल्यार मस्त लाभ जाता. तशींच पळय कडेर आमी न्हिदोच वेळार बरेच तरेची आमी सांजचे एक श्लोक आसा न्हय रामं स्कंदं हनुमंतं वैनतेयं रकोदरं शयने यस्मरे नित्यं दुःस्वप्नं तस्य नश्यति. त्या वेळार बरें मन आराम करून घेनो आमगेले पुरा विकार पुरा दूर वचून घेनो आनंद जावन न्हीद मेळ्ळो विश्रांती मेळ्ळो म्हण घेनो त्या वेळार बरें आमी देवा स्मरण करतात. देवा स्मरण करचें म्हळ्यार शरणागती देवाक आमी मेळचे एक अवकाश. अशींची योग आमगेले नित्य जीवनांतू एक अंग जावं. ಯೋಗ 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 ಆಗಲಿ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಅಂಗ ಯೋಗ ನಿರಂತರ ಕಲಿತರೆ ಆಗ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಯಾಗ. ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ್ಯರಾಗುವ ಯೋಗದಿಂದ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬೆಳಗುವ ಇಚ್ಛಾ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಸಿದ್ಧಿ ಕೂಡಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡುವ ಭರತವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯರೇ ಜಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಪಥವ ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ವೇದೋಪನಿಷದಂತೆ ಗೀತೆ ಪುರಾಣವಂತೆ ಪತಂಜಲಿ ಮುನಿಯಂತೆ ರಾಜಯೋಗ ಸೂತ್ರವಂತೆ ಗೋರಖ ಮತ್ಯೇಂದ್ರದಂತೆ ಹಠಯೋಗನಾಥರಂತೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮವಂತೆ ತ್ಯಾಗ ತಪೋ ಭುವಿಯಂತೆ ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ್ಯರಾಗುವ ಯೋಗದಿಂದ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬೆಳಗುವ ಅನೇಕ पंत आमगेले सुरेश मम्माल तर्फेन आनी वेदव्यास योग प्रतिष्ठान तर्फेन सर्वांक 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवसाचे हार्दिक शुभाशय. वंदे योग मातरम.